की जे एक्स सीएम आसात तांकां काँग्रेसीन आतां सांगपाक जाय की बाबा तुमकां न्ही तिकेट नाका म्हणून. हांवें सरळ सांगलें की आमकां हे जे सिनियर लोक आसा तांकां थोडे वेळ तुवें कुशीक दवरचें पडटलें. आज तुम्ही जेन्ना एक्स सीएम म्हणटा तातूंत भितर दिगंबर कामत आनी प्रताप सिंग राणे येता काय ते येना? ऑफकोर्स येता. एक म्हटल्यार तांकांय तिकेट दिवप ना? ऑफकोर्स येता, दिवप ना. ऑपोजिशन लिडर म्हणून आसा राणे, तुमी तेजे परफॉर्मन्स सांगा. फाल्यां जर परतून निवडून दिलो ताका तो परत चीफ मिनिस्टर हाका क्लेम करतलो, विल यू परफॉर्म एज ए चीफ मिनिस्टर हू कुड नॉट परफॉर्म एज ए ऑपोजिशन लिडर? आनी त्या खातीर म्हाका दिसता दिगंबर कामतीची ही वेळ येयल्ली आसा. तेणी आतां ओके आपलो चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावल्लो आसा. तुम्ही म्हणटा ग्राउंड तयार करपाची म्हाका ग्राउंड तयार करपाची गरजच ना. म्हाज्यान जाय जाल्यार फाल्यां काँग्रेसीक रिजायन जावं येता, दुसऱ्या पक्षान जॉयन जावं येता. पूण जी पद्दतीन हें काम करता सुशेगाद त्या हितून म्हाका खंयच दिसना काँग्रेस पक्ष सत्तेर येतलो म्हणून. पूण तुवें ऑपोजिशनान रावपाकूच परत इलेक्शन लडोवप काय कितें असो प्रश्न येता. आता प्रचंड हवा तयार जाल्या मोगोची की तुमकां मोगोची ऑफर आसा आणि तुमचो एक कल मोगोटेन आसा म्हणून. सो बीजेपीनूय तुमकां ऑफर दिल्या. बीजेपीचे बऱ्यापैकी थंयसर हें आसा, ऑर्गनायजेशन आसा, बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा हें करपाक. आनीक खुबशे म्हाज्या कार्यकर्त्यांचें अशें म्हणणें की फाल्यां एमजीपी आनी बीजेपी जर एलायन्सूच जातले, दोन्ही जर एलायन्सूच जातले त्या आनी एलायन्स जावन जर बीजेपी एमजीपीचें जर सरकार जातलें जाल्यार तूं डायरेक्ट बीजेपीनूच कित्याक हें करना, कॉन्टेस्ट करना? सायडीच्या दारांतल्यान कित्याक वचपाक? डायरेक्टलीच वचपाचें हें करून. कारण आमी पळयलां आयज बीजेपीक 2 मिनिस्ट्री दिवपाक जाय म्हणून दिला. एक मिनिस्ट्री दिपक ढवळकर म्हणटा आपल्याक कसलें कामूच नासता म्हणून. तुमचे कडेन उलयलां आमच्या काँग्रेस पक्षाचे दुर्दैवान आमचे ऑपोजिशन लिडर बा प्रताप सिंग राणेन ह्या सगळ्या एपिसोडान म्हाका सादो एक फोन करून सुद्दां विचारुना. लुईजीन बा फलेरोन एकदां फोन केल्लो, मातसो काँग्रेस हावजान येवन आपल्याक मेळ, तेजे पलीकडे तेजे नंतर कांय ना. जाल्यार तूं सांग ह्या लोकांक, ह्या लिडरांक, ऑपोजिशन लिडर, जीपीसीसी प्रेसिडेंट, आर दे सिरियस टू फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्मेंट?